मंगलमय विघ्न विनाशक गणपतीक मिगेल नमस्कार. माता सरस्वतीक नमस्कार. मिगेले अंबापाक मालगड्यांक कुलदेवाक मिगेल नमस्कार. हांव गुरुतीर्थ सांगता आसा. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. देव गुरुल रूप घेऊन आईल उरता. गाणगापुरांतू नरसिंह सरस्वती म्हणले नाव अंतनी ख्यात जेल उरताय. थंय चारी दिकाच्याना लोक गाणगापुरा येऊन स्वाम्याल सेवा करून घेऊन तांगे मनाचे इच्छे पूर्ण करून वता उरताच. अशी उरका जेलेरी नामधारक म्हणलेकलो शिष्य तांगेलो आपण बी गुरु मेळच्या वचका मळ भावनेन पायान चमकन पाय चमकणे वत वताची गाणगापुराच्या सुरू करता. कितले दिवस जाल्यार बी वच्चा जायना मेळना गाणगापुराच्या. तेन्ना ताका दिसता हांव कसं पाप केलं देवा म्हगेल्यान कसं चूक जाता आसा. कसले मागीर गुरु दयेन पळयना मागीर तो कसले प्रसन्न जालो ना म्हण ताका दिसता. अशी ताणें बेजारान वता आसतना एक रुकामा तो निदल उरता पुरोजांग. तेन्ना ताका सपन पडता. महाविष्णू एक संन्यासी रुपान आयला. जट बांदून घेतल्या ताणें अंगावट विभूत लावून घेतल्या. पितांबर न्हेसला. ताजे वयल्यान वाघाले चामडी सुतून घेतल्या ताणें वस्त्रशे. हातान तागेले त्रिशूल आसा. दाव हातान त्रिशूल उजव्या हातान जपा माळ आसा. अशी एक देवाल स्वरूप रूप ताका दिसता. तेन्ना एकदम जाग जाता. जाग जाल्यार कोणी उरना तें आश्चर्य येता. म्हाका कशें सपन पळय बाबा की म्हाका आतां मेल गुरुल दर्शन जातशें दिसता. अशी नामधारक मुखार वता वता आसतना ताका जे सपनांत दिशिल्लो संन्यासी थंय ताका मेळता रस्त्यार. नामधारक वचून ते संन्यासी पांय पडून घेवन तांगे पांय घट्टी धरून घेवन सांगता तुमी खंय वता आसाची म्हाका सांगाची म्हाका बी घेवन वचाची. ताणें ते म्हणटाची आमी गाणगापुरा वता आसाची. थंय नरसिंह सरस्वती साम्याल्या दर्शन घेवच्या वता आसाची म्हण सांग. तेन्ना हो म्हणटा हांव केन्ना सांदोन गुरुले आराधन करता आयला जाल्यार म्हाका तांगेलें दर्शन जातना हांव कसन पाप केलें की म्हण म्हाका कळतना म्हाका तांगेलें दर्शन जाता की ना की शेवटी कसलें जातास की म्हण तांगेले द्राका म्हणटा. म्हळेल तेन्ना ताणें म्हणटाची तूं शेवटी कसलें लेखता तशें कसं नाही उरना. आमी अशें लेखताच पळय आमकां देव पावना पावना म्हणून ते कसं उरता की म्हळ्यार आमी देवाक भक्ती करता आसतना आमगेल्या मनांत चंचलता येयला उरता. आमी देवाल भक्ती करता करता दुसरें कसं कसं येवजेत उरता. तेन्ना कसं येता की म्हळ्यार आमी केली भक्ती देवाक कशी पावतली ती. आतां पावस पडता उरता. पावस पडटा आसतना कसं जाता गुड्ड्यार पडिल्लें उदक केन्ना राबना थंय म्हण सकल जमिनीर तें उदक राबता. तशी आमगेली भक्ती म्हण हो पावस आमी मनान अनन्य भावनेन जर उरल्यार श्रद्धेन जर उरल्यार आमकां ती भक्ती देवा पावता आमगेली. ना जाल्यार आमगेल्या मनात चंचलता जर उरल्यार गुड्ड्यार पडलो पावस ते काही फल दिना. हे कलियुगांत त्रैमूर्तीन गुरु रूप घेवन दत्तात्रय म्हण घेवन ताणें प्रसिद्ध जाल्ले आसाची. तेची नरसिंह सरस्वती म्हण घेवन गाणगापुरा आसाची गुरु बद्दल ताणें वर्णन करून सांगताच. ते एक नामधारकाक भारी खुशी येता. हां तुमी अशी म्हाका आनीक सांगाची गुरु बद्दल म्हण सांगता. गुरुल महिम सांगाची म्हण तेन्ना सांगताच. मागशी अंगिरस म्हणले एक ऋष आशिल्लो. तागेल्या आश्रमांत सुतलू मुतलूची आंबे रूख फणसा रूख नाना नमने फलवृक्षांना सुतलू मुतलू फलवृक्ष उरताची फुलझाड उरताची वन्य प्राणी बी उरताची. एक वैरत्व आशिल्लो प्राणी सुद्दां ना. एकमेका भरशी अगदी प्रितीन उरतात थंय. अशी दिवडाले दिवडा भरशी मुंगूस वाघू आनी हरीण हेवटूची एकमेकांक अशी प्रितीन प्रेमान कसले वैरत्व म्हणलें ना अशी थंय संचार करता उरतात. आनी ब्रह्मर्षी अशे ऋष शेवटी थंय तपश्चर्या करता उरतात. थंय पयला पुत्र म्हणलो पुत्रो वेदशर्मा म्हणलेकलो ऋषी उरता. तागेल्याक मस्त लोक शिकच्या येयला उरतात चेडवां. एक दीस तो कसो जातलो का बसकारान घेवन हांव मस्त गेल्ले जन्मांत आनीक आतां मस्त जन्म जावन हांव मनुश्य जन्म आयलो उरता न्हय वय. ते टू जन्म पयले जन्मांत हांव मस्त पाप केल्ले. ते पाप हांव केल्ले हाजे यज्ञ यागात तुला कमी जाले जलेबी आनीक थोडे आसा. ताजे खातीर म्हाका कोणी पण काशी व्हेले बरें येता आशिल्लें. कित्याक की म्हळ्यार आमगे हातपाय घट्ट आसतना आमगेले पापाचे आमी परिहार करून येवका नाल्यार कडेन ते म्हातार काळाक भोगचे मस्त कश्ट येता. आनी पाप शेश जर उरला बा मुक्ती बी मेळना आमकां म्हण. तेन्ना ते वेदशर्मा आलेकलो शिष्य उरता दीपक म्हण. तो अगदी ताका गुरू म्हळ्यार भारी प्रीती आंबापा पसून चड.
तो अगदी मनान तांगेली सेवा करता उरतय. तो मुखार येवन कसं म्हणटा, आनी स्वामी हांव तुमगेले ते शिक्षा हांव भोगोय, तुमी भोगचे नाका कसं म्हण सांगाची, हांव भोगता. तेन्ना ते गुरू म्हणटाचे एकल्या शिक्षकल्यान भोगच्या जायना रे चेडा, त्यांनी केलं त्यांनी भोगता, दुसऱ्या त्यांना वांटे येना. आमी केले पापाक आमी प्राश्चित दिवं का. ताका आनीक तेन्ना म्हाका काशीन हांव आशिल्लें तेन्ना मागीर सेवा करून उर का कोणी म्हूण सांगता. तेन्ना दिपक कसो म्हणटा, बट ना हांव एक तुमगेले बरें शिक तुमगेले ते पापाचे परिहाराचे कसं न्ही उपाय म्हणून विचारता. तेन्ना तांणी म्हणटाची मागीर हांव काशीन तूं उरता 21 वर्स पसून. तेन्ना हांव कुश्टी जावन मागीर आंग ओट्टूची अंगविकल जाल्लो उरता, म्हाका दोळ्यांक दिसना, अशें आसा, चमकोच्या जायना, कुंटत आनी येता म्हाका अशें सांग. तेन्ना मागीर सेवा करची मागीर खुशाल न्ही ती म्हूण सांगता. तेन्ना तशें म्हणा फुडें ना हो दिपक कसो म्हणटा, बट ना हांव तुमगेली सेवा करता. तशी गुरु शिश्य दोगां करून काशी वतात. काशी वतना पडना मणिकर्णिका घाटान तो घाटाचे उत्तर सायडान कंबळेश्वर म्हण स्वामीले देवस्थान उरता. थंय हे दोगां लोक वचून उरतात. थंय सदोची ते गंगा नदी न्हांवचे मणिकर्णिके तो न्हांवचे आनीक कंबळेश्वर स्वामीले पूज करची, विश्वनाथाला दर्शन करचे, देवाला सेवा करता उरतात. थंय आशिल्ली तशी म्हणटाची. आनी दिपक सदोचे वचून गांवांत भिक्षा मागून येता. ते भिक्षा हे दोनी गुरु शिश्य करून खाताच. म्हणटा ताका वेदश्रमाक कुश्ठरोग येता. तो मस्त येता ताका दिवसा वाडता तो कुश्ठरोग. तागेले हात पाय आतां पडटा आनीक झडना ताची. आनीक ते कुश्ठरोग जाले कडेन ताका रस शिशी जावन रस भायर येवची, ताका वायट वास येवचो, सन तांतू क्रीम शे जेवचे, अशुठो जावन अगदीची तागेले अवस्था पळोवच येना तशें चालू उरता. दोळ्यां बी दिसता कमी जाता वता. जाल्यार बी हो दिपक काय ना सदोच काय ना आपणाले ते गुरून हाडच की तागेले ते आंग स्वच्छ करून दवरच की करून ताका चेरडावर पळोवंक येता. आनी थंय भायर वचून भिक्षा मागून येवन गुरूक रांदप करून वाडटा. एके दीस काय ना हो दीस आयकना म्हणून गेलो, आज तूं हाडील हे भिक्षा कमी जालें म्हणून सवलालो ताका, फाल्याक तुका रांदे काय कसले हाडना म्हणून सवलालो. जाल्यार कसं नाही ताणें करता आसतना ताका किसी करचें, ताका मन दुखता तशें उलोवचें करता उरता. जाल्यार बी हो दिपक कसं नाही मनान लेखना, मनान आवय कशें चेडा प्रितीन पळोवंक येता तशी तो ते गुरूक पळोवंक येता. तशी उरता जाल्यार कोणी येवन विचारलें बा तुगेलो गुरू तुका शिवलेत न्हय रे म्हण कसं म्हणलें बा आजूबाजू लोकांना. ना बा म्हाका ताणें बरें करून पळोवंक येता जी मेल हे गुरू म्हळ्यार ईश्वराला साक्षात अवतार न्ही म्हण ताणें सांगचें. केन्नाची गुरू बद्दल तो वायट उलयत ना. आनी काशी उरल्या बी खंय विश्वेश्वराले दर्शना वचका नाही तो काशी क्षेत्र पळोवका अशें ताणें केन्ना मनांत आश बी व्यक्त केली उरना. ते पळोवंक येवन काशी विश्वेश्वराक विश्वनाथाक भारी आश्चर्य येता. कसं रे मना चल बाबा हो म्हणून न्हू तोच एक दिवस थंय येता कोण विश्वनाथ काशीचो येवन ताका दर्शन दिता. आनीक दिपका चेडा म्हाका तुगेली गुरू भक्ती पळोवन हांव भारी खुशी जाला, तूं मागील तो वर दिता माग म्हणटा. तेन्ना तो म्हणटा ना म्हाका तूं म्हाका मेळचें येयले पळय म्हाका आश्चर्य जाता. तुगेलें दर्शन जेवका म्हूण लोक सहस्र वर्ष पर्यंत तपश्चर्यानी करताची. हांव काय एक दीस भितर उडगास केलें ना, जाल्यार बी तूं कसो येवन म्हाका मेळता आसा उलयशीत आसा म्हणटा. ना तुगेली गुरू भक्ती पळोवन म्हाका भारी खुशी जालें, तूं कशें जाय तें माग म्हणटा. तेन्ना हो पळय दिपक गुरू विचारशे कसं नाही हांव घेना म्हूण सांगून आपणाल्या गुरूने कडेन वता. आनी गुरूक सांगता हांव तुमगेलें हें शीक कुश्ठरोग कमी जावं म्हणून मागूंक देवाले की. तेन्ना पळय ताका राग येता वेदशर्माक. हांव केलें पाप हांवें भोगता व्हरचुची, ते दुसऱ्यान कोणी ताका कमी जावं म्हणून वर दिलें म्हणून ते पाप कमी जायना रे. हांव ते पाप भोगच्या म्हणून हांगा येयला कळ्ळें. तुका हांगा म्हगेले बरें उरचें ना जाल्यार वर तूं कोण हांगा उर म्हूण सांगलें म्हगेले की म्हूण ताका झोर करतात. तेन्ना परत येता सांत तोंड करून येवन जेन्ना विश्वनाथ विचारता कसं रे कसं नाही देवा तुका म्हणून. ना हांव तुमगेल्या वर घेतलें रे म्हगेले गुरूक आवडना ताकाच म्हाका कसलो वर नाका कसलें पुणे माग रे म्हूण. तर म्हगेले गुरू सेवा हांव आनीक अगदी भक्तीन करत तशी म्हाका बुद्धी दियाची शक्ती दियाची. हांव केन्ना गुरूल मन दुखयना अशें उरता तशी सद्बुद्धी म्हाका
हे होतं शिकर म्हणून सांगता ईश्वराला. ईश्वरा भारी खुश येता. तर ईश्वर थंच्यानं सीधा वैकुंठा होता. वैकुंठा वचून विष्णूक सांगता भूलोकांत तशें जाल्या हा तो वेदशर्म कुष्ठरोगी जावन आसा आनी ताका शिष्य त्याला सेव करता आसा. हांव जावन वचून ताका वर दिता म्हळ्यार बी तो नाक म्हणटा आसा. आयकून विष्णूक भारी आश्चर्य जाता. वय वय चल हांव बी येवन पळयता म्हण विष्णू बी येता. येवन घेवन ईश्वरान कशें विचारलें पळय तशी तो बी विचार थाका तूं कसो बर जय माग तुगेले गुरु सेवे पळोवन हांव अगदी खुश जाला म्हणून सांगता. तेन्ना हक्का दिपक म्हणटा देवा हांव कसोच भक्ती केली तुगेली म्हणून तूं म्हाका येवन वर दिवच्या भायर सरला. हांव एक दीस बी तुका उडगासोर केलें ना. कोट्यान वर्ष तुगेले तपश्चर्या करताना बी तूं येवन पावना म्हण आयकलां हांव दर्शन दिना म्हण. आनी हांव काय तुगेले उडगासोर केलें ना. हांव कसो केलें म्हूण सांगून तूं इतलें म्हाका वर दिवचें आयला म्हूण विचारता. तेन्ना न्हय तूं गुरू भक्ती करची पळोवनूच म्हाका मस्त खूश जावन आमकां हांव आनी ईश्वरान गायल्याची म्हणून विष्णू सांगता. जाल्यार हो दिपक गुरू म्हळ्यार ताका एक देव न्हय. तो म्हणटा देवा कोट्टूच मेळिल्ली गुरूची वेद शास्त्र पुराण कसले ज्ञान असल्यात बी म्हाका मेल गुरू निमित्तान म्हाका मेळका हरतुची आनी कोणाल्या निमित्तान म्हाका मेळका म्हणना. आनी गुरू नाशी कोणाक ज्ञान बी येना. ज्ञान आशिल्ल्या लोकांना देव कशें दवरूं शकता. तूं दिवचे जर मेल गुरू म्हाका दिवचे आसल्यार हांव मेल गुरुल्या सेव करचें बरें न्हय म्हणटा. दीपकाला हे उतरान भारी संतोष जाता विष्णू. तो म्हणटा तूं खरें मस्त धन्य तूं म्हगेले जिवा बरें आसा. तूं काशीच विश्वनाथ लेगी वर घेतला म्हण आयकून हांव दिवचा आयलो. हांव केन्नाच भक्त लोकांना अदी न्हू तूं कसो जाय तें मागा म्हणटा. तेन्ना दीपक कसो म्हणटा तुका तशें म्हाका दिवू का म्हण जर दिसलें बा तर एक काम कर आनीक बरे रितीन हांव मेल गुरू सेव करका गुरूक खुश करका आनी मेल गुरू स्वरूप कसो न्हय हे ज्ञान म्हाका येवं तशी आशिर्वाद दी म्हूण सांगता. तेगेले गुरू भक्तीक भूल वता देव. आनी तो म्हणटा तुका तुगेलो गुरू म्हळ्यार कसो म्हणून गोत आसा जाल्यार तूं अशें म्हाका विचारता आसा. तूं केन्नाची गुरुस्तुती करता उर तूं करची गुरुस्तुतीची म्हगे स्तुती म्हण हांव लेखता म्हूण सांगता. केन्नाची ब्रह्मा विष्णू महेश्वर ती लोकांक करची सेवा जर जो मनुष्य गुरुल करता ते देवाक पावता. कित्याक म्हळ्यार गुरुची ब्रह्मा विष्णू महेश्वरा स्वरूप. तशें तूं तुका तुगेलो गुरू कशें कोण कसो न्हय म्हणे तुका ज्ञान जेवो म्हण तो आशिर्वाद दिता. तितले घड भितरी हे वटू नमून वेदशर्म तेगेले ज्ञान दृश्टीन पळोवन घेता आनी खुश जाता. तो एकदम काय ना तेगेले कशें आमी वस्त्र काडून उडयतात की तशी तेगेले ते कुष्ठरोग म्हणले ते रोगाचे हेच न्हय ते कंप्लीट वचून तो दिव्य शरीर सजोवंक राखता. आनी म्हण देवा पांय पडता विष्णूक आनी ईश्वराक आनीक मस्त खुशी जावन तांगे स्तुती करता. तो म्हणटा दीपका तूं कायम काशीन तूं उर तुका अट्टू नमन्याची विद्या येवो 64 विद्या तुका प्राप्त जावो. आनी तुगेलो उडगास कोण करता पळय तेंगेलो लोकाले कश्ट आनी कसले दारिद्र्य व्याधी कसलेय असल्यार दूर जावन तांकां सकल ऐश्वर्य प्राप्त जावो म्हूण तो एकदम दिव्य देह धारण करून थंयच्यान वता. आपल्या शिष्याक मन कशी त्या गुरू भक्ती कशी म्हणच्या म्हण पळोवच खातीरची वेदशर्मान हे इतलो टोची नाटक केले उरता. ना जाल्यार खंयच्यो गुरू जाल्यार बी काशीन जर कोणी उरल्यार तांगे पाप केलेले पाप वता. हो तर वेदशर्मा अगदीच ज्ञानी ताका कसले व्याधी आनी म्हणले फालसा तो कसल्याक दीपक आपल्याला कशी करता सेवा तेगेले धडमन कशी पळोवच खातीर ताण हे उलटू केलेले उरता. हे जर दीपक आख्यान कोण आयकताच की तांकां मस्त देव बरें करता. तेंगेलो उट्टू मनांतलीची पूर्ण करता. तेंगेले चरड बाळाक बरे आयुष्य आरोग्य दिवन राखता. हाय फ्रेंड्स, कशी वाटली गुरुचरित्रा ही स्टोरी. जर तुमकां स्टोरी आवडली जाल्यार लायक करायची आणि शेअर करायची आणि मेन गोष्ट सबस्क्राईब करायची. कसले म्हणारी आमगेल चॅनलाचे बाकी कंटेंट ॲक्सेस करचे जाल्यार सबस्क्राईब बटन मस्त मूल्यवान. थँक्यू.